येरादारीच्या कोयडी लागून मडगांवांत व्हडलो प्रस्न उप्रासिल्लो आसा। रिंग रोड हो रस्तो येरादारीची कोयडी कमी करपाच्या हेतान बांदिल्लो, मात सध्या ह्या रस्त्यार जावपी कोयडी लागून विद्यार्थ्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडटा। जाल्यार ह्या रस्त्याक लागून जांचे जागे गेला तांकां सरकारान अजून मेरेन घरां दिवंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। ह्या वाठारांत दिसान दीस वाडपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी भंय उक्तायला। थळावो आमदार आनी संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रस्न सुटाव करचो म्हूण ज्येश्ठ पत्रकार अनिल पै हांणी मागला। रोड हांगा जाल्लो आसा कितले वर्स आतां पयलीं हांगा नाशिल्लो, पयलीं हांगा एंड आतां तुमकां त्रास कितले? आमचें स्कूल 115 वर्सांचें आनी तेन्ना हांगा कसले ट्राफीक बी कांय नाशिल्ली। आतां रिंग रोड केलो आनी रिंग रोड करून आमचे त्या मेन गेटी कडच्यान जो पळय व्हेलो पळय आनी त्या वटच्यान ते अंडरग्रावंड तो रेल्वेचो बायपास चाललो आसा, ताका लागून आमकां सगळे त्रास जावपाक लागल्यात। सगळे त्रास म्हणजे इतलेंच न्हय तर पेरंट सुद्दां हांगा भुरग्यांक धाडपाक त्रास करता आनी तांकां आमी आतां एक पीटी टिचर 2 आमचे पिवन हांगा ते रस्त्यार दवरचे पडटा, तरी आसतनाय हांगा जवळ जवळ ह्या दिसाक 4 एक्सिडेंट जाले। खुद्द आमचो हेडमास्तर केशव नायक हाका एकट्यान उडयलो थंय, गेले 8 दीस जाले, ताजे फ्रॅक्चर जालो, तो 7 दीस 8 दीस घर उरलो। आनी 4 एक्सिडेंट म्हणजे आमकां मिड डे मिलाचे पळय हें घेवन येता, जेवण घेवन येता, तांकां घोवाक आनी बायलेक तांकां थंय उडयले, गेटी भायर उडयले, तांकां मागीर हॉस्पिटलांत व्हरचें पडलें आमकां। आनी रिंग रोड जेन्ना पळय जाता पळय न्ही तेन्ना तुमी हें विचार करपाची गरज आसा हांगा बाबा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसत काय ना। आतां ही गेटी कडच्यान ती सायड जी आसा दोनूय वटच्यान गाडयो पार्क करतात, म्हणजे गाडयो पार्क करपाचो हो रस्तो जाला। रिंग रोडाचो मुखारलो वाट हय, मुखारचो हो अती गेटीची मुखार रोड आसा होच रिंग रोडच, तो दोनूय वटच्यान गाडी पार्क करतात। आनी ताजो आनी एक आमकां भंय आयलो की त्या गाडये कडेन थोडे लोक रावतात आनी चलयांची फकाणां मारतात, अशें 2-3 जाणां आमची कंप्लेन आयलो, मागीर आमी गेल्यात आनी पुलिसेक हांवें सांगलां हो रिंग रोड पळय जो पळय जाला पळय न्ही हो सर्वसामान्या खातीर फायदो जावंक ना आज पर्यंत। एक्चुली हो रिंग रोड म्हाज्या टेनवरान केल्लो जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना। आज म्हाजी भयण आसा पण कार्य आमीच करता, कळ्ळें तुका। पण हांव तुका इतलेंच सांगूंक सोदतां की हो पळय रिंग रोड पळय हांगा जाल्लो तो ट्राफीक कंजेक्शन जाता ताजे खातीर सॉल्व करपाक म्हणून हो रिंग रोड केल्लो, कित्याक हांगच्यान लोकांक वचपाक वाट मेळना आशिल्ली, हांगा किओस जातालो। पण आज कालांतरान जर तर 6-7 वर्सां समज जर जालीं जाल्यार आज आमकां सेम पोजिशन पळोवपाक मेळटा। आज त्यो फॅमिली आसात, जेन्ना रिंग रोड करपाक गेल्ल्यो तेन्ना 14 फॅमिलीज थंय आशिल्ल्यो, 14 गोंयकार हांगा रावपी लोक, कळ्ळें न्हू, कॉमान जे इतले वर्सां रावली, तांची हांगा भुरगीं व्हडलीं जालीं, तांची नातरां व्हडलीं जालीं, कळ्ळें न्ही। थोडे आज ते लोक ना हांगा, म्हळ्यार ते खपले बसून, कळ्ळें तुका। पण हांव इतलेंच म्हणटा कितें की तांकां न्याय केन्ना मेळपाचो, तांकां हे पळय व्हरून थंय हांगा मारले हावजींग बोर्डान ते पळय केल्ले पळय न्ही फ्लॅट, थंय टेम्पररी स्टेटस दिलां। तांकां हायकोर्टान सांगिल्लें की 1 वर्सान तुमकां रिहॅबिलिटेट करता म्हणून। तो जागो थंय एक्वायर करून 7,700 सुमार थंय जागो एक्वायर केल्लो आसा। आतां हांवें तुमकां पयलीं कित्याक म्हटलें हांगा कॉमन मॅनाक हो रस्तो करून फायदो जालो ना म्हणून, पण हांवें आयकलां हो रिंग रोड पळय काडटा त्या रिंग रोडाचेर खंय बाकीच्यो जमनीचो सेटलमेंट आशिल्ल्यो त्यो कमर्शियल केल्यो। गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।